आयज आमच्या इंडिपेंडन्स डेच्या निमित्तान केशव स्मृती हायस्कूल आल्तो दाबोलीमान आयज वास्को शहरान हुतात्मा चौकान श्रद्धांजली अर्पण करून आम्ही ही रॅली फुडें काडटा। आमच्या मदीं उपस्थित आमचे मान्य आमदार श्री दाजी साळकर, नगरसेविका शम्मी, झेडपी चेअरपर्सन अनिता थोरात, चेअरपर्सन गिरीश बोरकर आणि केशव स्मृती सगळे टीचर पालक वर्ग आसात आणि तुम्ही पत्रकारांनी साथ दिला। आयज खरें म्हणल्यार काळाची गरज आसा की भुरग्यांच्या मदीं जे आमकां देशाक स्वतंत्रता मेळ्ळे ते आमच्या भुरग्यांच्या मध्ये जागृत जावप, कित्याक आमी सुद्दां त्या वेळाचेर नासले, माणकुली भुरगीं नासली, पूण आज भुरग्यांनी जे वेशभूषा करून आल्या, सुभाषचंद्र बोस आसत, राणी लक्ष्मीबाई आसत किंवा नेहरूजी आसत, गांधीजी आसत, हे सगळ्यांनी दाखोवन दिता की ते भुरग्यांच्या मध्ये इनकल्केट करप। अभिनंदन केशव स्मृती हायस्कूलच्या टिचरांचे आणि भुरग्यांचे की ह्या पावसान सुद्धा ते आयिल्ले आसा, आमच्या आमदारांनी ताका साथ दिल्ली आसा, श्री दाजी साळकरांनी। आमी सगळ्यांनी देशभक्ती आमच्या मध्ये रावया। 13 तारखेच्यान आमच्या देशाचो झेंडो आमच्या घराचेर कामाचेर लावया आणि आमच्या देशाक असोच आत्मनिर्भरता कडेन व्हरया। आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जो उलो दिला की देश प्रथम मागीर आमी, ते आमी सगळ्यांनी पाळया। देव बरें करूं। वंदे मातरम। 15 ऑगस्टच्या निमित्तानं एक स्वातंत्र्य दिन, त्याची एक पूर्वसंध्या म्हणून आम्ही आयज वास्को मतदारसंघात एक प्रभारी म्हणून आयज हांव हांगा रॅलीक प्रेजेंट जालेले आसा आणि खूब बरें दिसता। माणकुली भुरगीं तांकां देशभक्ती जी कितें आसा ते आयज तेंच्या ह्या प्रेजेंटी वयल्यान कळून आयिल्लें आसा आणि आमचे केशव स्मृती स्कूल सदांच भुरग्यांक एक संस्कार दिवपी स्कूल म्हणून सगळ्यांक खबर आसा आणि अशे केशव स्मृती स्कूल माणकुली भुरगीं आयज हांगा पार्टिसिपेट जालेले आसा। खूब बरें दिसता आणि भारत माता आमी एक अखंड, आमी एक एकात्म म्हणून दाखोवपाक आयज सगळीं हांगा हाजीर जालेली आसात। देव बरें आज थोड्या दिसांनीच 15 ऑगस्ट येतलो आणि त्या निमित्तान आज केशव स्मृतीच्या सगळ्या भुरग्यांनी आज तिरंगा यात्रा काढल्या आणि खूप बरें दिसता। एक काळ आशिल्लो जेन्ना देशभक्ती आमच्या सगळ्या भितर आशिल्ली, पूण ती प्रकट करपाचो वेळ फक्त 15 ऑगस्टाक मेळटालो, नाल्यार 26 जानेवारी हे अशे 2-3 दिसूच आशिल्ले ते आमकां हे करपाक मेळटाले। पूण आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी हाणें आमकां सगळ्यांक एक संदी दिली ही देशभक्ती तुमी सेलिब्रेट करपा खातीर तुमी बी आपल्या घराचेर फ्लॅग लावंक शकतात, तुमी हातात फ्लॅग घेवन वचूंक शकतात। आणि तो अभिमानाची जी गोष्ट आसा म्हणजे एक फ्लॅग आपल्या घरार आसचो जाल्यार फ्लॅग आपल्या हातान जेन्ना आसून एक अभिमान जाता तेन्ना ताजो एक वेगळोच हे आसता, म्हत्व आसता। आणि त्या खातीर हांव आमचे आदरणीय प्रधानमंत्रीचे देव बरें करूं म्हणटात। सगळे लोक आज ह्या इंडिपेंडन्स डेच्या आणि देशभक्तीच्या माहोला भितर हे जाल्यार रोखडेच आमची भारतीय जनता पार्टीची रॅली आसतली फाल्यां, काल मुरगांव जालें, अशें गोंयभर आज रॅलीज चालू आसा। कोण मॉन्युमेंट क्लिनिंग करता, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यक्रम जे दिल्ले आसा तातूंत आमी खऱ्या अर्थान त्या फ्रिडम फायटरांक आदर दिवपा जाय। एकूच दिसा न दिता प्रत्येक टायम वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन आमी तांचें स्मारक क्लीन करून तांचे खातीर हे करून अश्यो खुबश्यो गोश्टी आमी करतात। आणि येता त्या 13 तारखेरसून आमी सगळे नॅशनल फ्लॅग आमच्या घरार चडोवपाक मेळटा आणि 15 तारखेर इंडिपेंडन्स डे काबार तो आदरपूर्वक होल्ड करून आपल्या घरांत परतो दवरपाक ही संदी म्हाका दिसता आज सगळ्यांक मेळिल्ली आसा। सगळेच आमी खूब हॅप्पी आसा की अशी देशभक्ती आमकां सगळ्यांक दाखोवपाक मेळटा। आज तुमी पयली धाकटी भुरगीं, कोण शिवाजी जाला, कोण राणी लक्ष्मीबाई जाला, कोण सुभाषचंद्र बोस जाला, हे सगळे कितें दाखोवन दिता की हे जे आमचे व्हडले फ्रिडम फायटर्स आशिल्ले, नेते आशिल्ले, तांचे इन्स्पिरेशन घेवन खंय तरी आज सगळीं भुरगीं म्हणजे कोणाक ताका सुभाषचंद्र बोस जाय म्हणजे खुबश्यो गोश्टी आमचो सरकार खूबच देशभक्तीचें हें जायत गेलां फुडें म्हणजे अशेंच ह्या भुरग्यां भितर उरचें आणि आपल्या देशा प्रती प्रेम आणि आपल्या देशा प्रती आदर आणि देशाचे सुरक्षेचे कडेन पावतकूच कसलेच कॉम्प्रोमायज न करपी फुडली पिढी आमकां आज घडोवन हाडल्या। त्या खातीर हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा। केशव स्मृतीचे सगळ्या भुरग्यांचे टिचर्स, सगळ्यांचे हेडमिस्ट्रेस सगळ्यांचे हांव आभार मानता की आज भर पावसान पसून एक पसून भुरगे हालनासतना तशीच ही रॅली काडत आमी वतली। निमित्तान आमी तिरंगा यात्रा ही केशव स्मृतीची जवळ 300 भुरगीं आमी हांगा वास्को शहरान आयिल्लीं आसा। आमचे आमदार श्री दाजी साळकर हांच्या नेतृत्वा खातीर आमी ही तिरंगा यात्रा आयोजीत केल्ली आसा। आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी जेणे आमकां एक हात दिल्ले आसा, हर घर तिरंगा ह्या योजने अंतर्गत आमी ही यात्रा नियोजीत केल्ली आसा। आमकां खूब खोशी भोगता की आमी जरी आमी त्या वेळार नासले
जेन्ना भारत इंडिपेंडंट जालो त्या वेळार नासले तरी आता एक जागृताय आमी निर्माण करूं शकता भुरग्यांनी. एक पेट्रियोटिजम वी कॅन जस्ट इनकल्केट पेट्रियोटिजम इन स्टुडंट्स. For this reason we have just arranged this rally. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.